कानो परत एकदा म्हारग जाला। 80 रुपया किल। 80 रुपया किल कानो 100च्या घरात पावपाची शक्यताय आसा। सोमारा मार्केटात कांदो 80 रुपया किल। मदी मदी पडपी अवकाळी पावसाक लागून कांद्याच्या पिकावळीचेर परिणाम जाला। ताका लागून कांदो म्हारग जाला म्हण कांदो विकप्यांचो दावो। गोयात बेळगावसान कांदो येता। सध्या जो कांदो बाजारात मेळटा तो वलो, ताका लागून वजन चड आनी किलाक कांदो उणो अशी सध्याची गत। 20 ते 25 रुपया किल या मोलान मेळपी कांद्याचे मोल अचानक वाडिल्ल्यान लोकांचे बजेट हल्ला। डिसेंबर मेरेन कांद्याचे मोल 100 रुपया मेरेन पावपाची शक्यताय आसा। तो 40-50 था, अभी थोड़ा महंगा हो गया। हाँ, क्यों महंगा हुआ है? तो अभी बारिश बीच में बारिश पड़ा ना, बारिश की वजह से थोड़ा महंगा हो गया। अभी 80 चल रहा है। हाँ। 40 में ओके, तो और भी बढ़ने वाला है कुछ ऑनियन? और भी बढ़ने वाला है, पता नहीं कल 100 तक जाएगा, पता नहीं। 100 तक? हाँ, ओके, मतलब नया कांदा आने वाला है। सूखा है महंगा। ओके, महंगा और महंगा हो। कल 70-60 था, आज डायरेक्ट 80। बाजारात 75 ते 80 रुपया किल या मोलात सध्या विकपी कानो गोय फल उत्पादन महामंडळाच्या गाड्यार मात 60 रुपया किल या मोलान मेळटा। कानाचे मोल वाडिल्ल्यान सध्या सर्वसामान्य सहित भजेकार आणि हॉटेल व्यावसायिकांचे गणित हल्ला। आयज कानो आयज आमी पळय कांय सामान आमी दिसभर आमी धंदो करता, तितून आमी भजी काडटा, भाजये घालता, कानो विविध तरेन ते कानो घालता। आमकां चड लागता, आमकां असो न्हू, खूब जाणां लागता, वेगळा लागता आनी कोणाक लागता। पूण तेजो तो दर पळयत जाल्यार आमी आमचे दर आनी ते कांद्याचे दर आमी दर वाडोवंक शकना। कांद्याचे दर आयज तूं म्हणटा 200, काल 50 म्हणटा, फाल्यां 100 जावंक शकता, सांगूंक येना। हेजेर खंय तरी नियंत्रण आसूंक जाय सरकाराचें। इवन ना जाल्यार हॉर्टिकल्चराचें तरी मातशें नियंत्रण दवरून हॉर्टिकल्चरान तरी तो सप्लाय करपाक जाय आनी जाता तितलो सामान्य लोकांक ताचो कसो तरेन कमी तरेन पावता तें पळोवंक जाय। नाजाल्यार फुडें आमकां सामान्य लोकांक इतले त्रास जावन जातले, धंदोच नाका कसो दिसता। कांद्याच्या मोलान फाटल्या 2 सप्तकांतल्यान वाड जाल्या। या वाडीक लागून जेवणातलो, भाजयेंतलो, भज्यांतलो, सालादांतलो आनी कांद्याचेर अवलंबून आशिल्ल्या कितल्याशाच खाणांतल्या जिन्नसांतल्यान कांदो थेट गायब। मोल देंवता तेन्ना आतां परत कांदो पळोवपाक मेळटलो अशी आस्त। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकर।